हांगासर भुरग्यांक एक्सिडेंट जाल्लो आहा तांबड्या रस्त्यार आनी हेच्या पयलीं सुद्दां असो जायत आसा आनी हे 2 जाण भुरगे इंजर्ड जाल्ले आहा. तर ते सरकारान हेचेर दखल घेवची एक सरकारा कडेन मागणी आसा म्हाजी. ह्याच्यान पयलीं हांगा एक्सिडेंट जाल्या. हय हेच्या पयलीं जाले हांगासर पण सरकारान हेचेर दखल घेवची. पण हे कितें डेंजरस आहा? हय डेंजरस आसा. कित्याक लागून हांगा रोड जॉईन जाला? रोड हे फकत हे न्हू हायवे रोड म्हणटा कितें थंय आमच्या वाट्यान जंक्शन आहा ते अर्जन वाड्याक लागता ते सरकारान तेचेर बेगिनात हे घेवची दखल घेवन तेचे हे भुरगे चड इंजर्ड जाल्या. हय मातशें जालें हेंचे. म्हणजे हांगासलेच ते. ना एक आमचो हांगालो मुळगांवचो एक आहा आनी एक भायलो आहा. दिवचल अस्नोडे ह्या मुखेल रस्त्या वयल्या मुळगांवच्या तांबडो रस्तो वाठारांत आयतारा सकाळी साधारण 9:30 वरांचेर हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण GA04 P2642 ह्या नंबराची स्कूटर अस्नोडेच्यान मुळगांवच्या दिकेन येताली जाल्यार GA11 C5688 ह्या नंबराची स्कूटर अस्नोडेच्या दिकेन वताली. मुळगांवच्या तांबडो रस्तो वाठारांतल्या जंक्शना कडेन पावतकीच दोनूय स्कूटरी एकमेकांक आपाटल्यो. तातूंत स्कूटर चलोवपी दोनूय तरणाटे रस्त्याचेर पडून जखमी जाले. अपघाताची म्हायती मेळटकीच थळाव्या लोकांनी अपघात स्थळाचेर गर्दी केली. उपरांत बेगोबेग 108 एम्बुलन्सीक कळयतकीच 108 एम्बुलन्स घडणूक थळार पावली आनी ह्या दोनूय तरणाट्यांक जखमी तरणाट्यांक उपचारा खातीर दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेले. ह्या दोनूय तरणाट्यांची भलायकी सुखरूप आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघातांत जखमी जाल्लो एक तरणाटो मुळगांव वाठारांतलो आसा जाल्यार दुसरो तरणाटो पेडणे तालुक्यांतलो आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत दोनूय तरणाटे नशिबान वाटावले अशेंच म्हणचें पडटलें. गोमंतक TV खातीर मुळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.